सरकारान फुडल्या वर्साक घेवपाचें आयदर ग्रीन एनर्जी आसतलें इन पब्लीक ट्रान्सपोर्टेशन आसतलें क्लीन गोवा ग्रीन गोवा ही कॅम्पेन खूब मोठ्या प्रमाणात वर्सभर सगळ्या हाजेर चलयतले 100% लिटरसी साध्य करप आनी स्वयंपूर्ण गोंय हे मिशन मोडाचेर फुडें व्हरप ह्या पद्दतीचें बजेट आसलें. ह्या बजेटांतल्यो काही फिगर्स हांव तुमच्या मुखार दवरता. बजेटाची सायज ही 28,163 कोटी आसा. इट इज रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर 20,299 कोटी आणि कॅपिटल एक्सपेंडिचर 7,863 कोटी आसा. रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट आसा 2,403 कोटी रेव्हेन्यू सरप्लस आसा. फिस्कल डेफिसीट एस्टिमेटेड इट इज 2,826 कोटी रुपया आसा. which is around 2.5% of the GSTP, well within the prescribed limit. या बजेटाचे मेजर अनाउन्समेंट म्हाका सांगता आसतना the implementation of the unified pension scheme for the government staff, thereby ensuring 50% of the average of the last pay. Family pension assured minimum pension new benefits ह्यो तांकां मेळटल्यो. सेकंड आमी पळयता की मडगांवांतली दिंडी आनी देवी लयराईची जात्रा ही स्टेट फेस्टिवल म्हणून आमी डिक्लेअर केला. त्या खातीर वेगवेगळ्यो सोयी सुविधा थंयसर कायमच्यो तयार करतले. न्यू गोवा आमी गोवा हांगासर नवे गोवा राम निवास बांदपाचें आमी ठरयलां आनी गोवा भवन आनी दिल्लींतली दोनी भवन ही जी आसा पळय भवन आनी सदन हे रिनोवेट करपाचें थारायलां. GHRDC आनीक 4,000 स्टाफ आमी नवीन रिक्रूट करतले. प्रायवेट सेक्टरान सुद्दां GHRDCच्या स्टाफाक हाऊसकीपिंग सेक्युरिटी अदर जॉब्स ऑल्सो GHRDCच्या मार्फत घालप आनी एट पार पे म्हणजे विथ GHRDC स्टाफ दिवपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसता. वेगवेगळे त्यांचे CSR म्हण किंवा गव्हर्मेंटा कडल्यान कॉम्पेन्सेशन मोठ्या प्रमाणात जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज गोंयकार भुरग्यांक मेळपाक जाय म्हणून आमी हो GHRDCंतल्यान घालपाचो थारायला. CM फेलोशीप गव्हर्मेंटात वेगवेगळ्या रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्टाचेर फेलोज घेतले जे PhD आनी रिसर्च करता अशे फेलोज आसतले. गोवा सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी, गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट, गोवा रिसर्च सेंटर ह्या प्रोजेक्टांनी स्पेसिफिकली रिसर्च करपी भुरगे हे घेतले. बट त्याच बरोबर प्रायवेट सेक्टरान सुद्दां ज्या जाग्यार R&D चलता विशेष करून फार्मा सेक्टर, हेल्थ सेक्टर ह्या सेक्टरांनी बी थंयसर तांकां ऑनरेरियम आसतलोच. बट गोंय सरकारूय बी R&D ते काम करता म्हणून तांकां इन्सेंटीव दिवपाचें काम ते सरकार करतले. इन्क्लुडींग मल्टीनॅशनल कंपनीज. मुख्यमंत्री कौशल्य सहाय्य योजना ही आमी एसेसरीज फॉर द स्टुडंट्सां खातीर स्कील प्रोवायड करपा खातीर वेगवेगळ्या पद्दतीची योजना सुरवात केल्ली आसा. रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्ड बाल रथ स्कीम आमी लॉन्च करता. सेटिंग अप ऑफ द भारतीय ज्ञान परंपरा सेट टू रिवाइव द ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम तो आमी सुरू करपाचें थारायलां. स्कील ऑन बिल फॉर द स्कील डेव्हलपमेंट टू रिमोट एरियांनी वचून सुद्दां तांकां स्किलिंग करप हे आसतलें. न्यू स्कीम फॉर द मुख्यमंत्री सहाय्य रोजगार योजना एंटरप्रिनरशीप डेव्हलपमेंट जावपा खातीर ही स्कीम चालीक लायतले. प्रत्येक आमदारा खातीर कॅपिटल काम 100 कोटी रुपयाची कॅपिटल कामां ही तांकां सँक्शन करपाक तांच्या मतदारसंघात आमी इनिशियलीच तांच्यांनी प्लॅन करचें आपली 100 कोटीची खंयची कामां वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत WRD आसतले, PWD आसतले, कॉर्पोरेशन आसतली आनी ताका पयलींच जाता तितके बेगीन जे प्लॅन जर पयलीं चार्ट आमकां मेळत जाल्यार त्या कामाक तांकां एक्सपेंडिचर सँक्शन हो दिवपाक तांकां खूब बऱ्या पद्दतीन जातलें आनी प्लॅन्ड वर्क म्हणून म्हटलां हें करपा खातीर खूब बरें जातलें. मुख्यमंत्री अर्थ सहाय्य योजना एसल फ्री आनी इंट्रस्ट क्रेडीट लो इंट्रस्ट क्रेडीट लोन हे कॉन्ट्रॅक्टरांक मेळटले. हेजेर बी खूब बरो फायदो हो कॉन्ट्रॅक्टरांक जावपाक शकता. विशेष करून जे नवीन कॉन्ट्रॅक्टर्स आमचे जे इंजिनियर्स भुरगे न्यू कॉन्ट्रॅक्टर्स जाता तांच्या खातीर ही बरी गजाल आसा. ग्रीन कॉरिडोर अलॉंग द नॅशनल हायवे फर्स्ट अलॉंग वीथ द कॉमन युटिलिटी डक्ट ऑफ न्यू रोड आनी एक्झिस्टींग रोडाकूय बी
ग्रीन कॉरिडोर ते पयलीं नॅशनल हायवेचेर आनी ताज्या उपरांत स्टेट हायवेंचेर न्यू ग्रीन कॉरिडोर्स जातले आनी युटिलिटी डक्ट विल बी कंपल्सरी फॉर ऑल द रोड्स वेरेवर द न्यू रोड्स फॉर्म जाता त्या जाग्यार युटिलिटी रोड्स हे विजन आमचे फुडल्या 50 वर्सां खातीर आसा म्हणजे परत परत रस्ते करप हे बंद जातले न्यू ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंट टी आमी फॉर्म केलो अंडरग्राउंड केबलिंग अक्रॉस द मल्टिपल कॉन्स्टिट्युएन्सीज सुरू आसा टेम्पररी स्टेटस फॉर द म्युनिसिपालिटी वर्कर्स 7 वर्सां तांकां पुराय जाल्ले आसा तांकां एक वेवस्थीत सॅलरी मेळची आनी पेमेंट दिवपा खातीर आमी तांकां टेम्पररी स्टेटस दितले न्यू मोपा सिटी ही डेव्हलप जातली सराउंडिंग ऑफ द मोपा हे करपा खातीर सरकाराचो प्रयत्न आसा वेरियस टुरिझम इन्फ्रास्ट्रक्चर वेसायड एम्युनिटीज फॉर द क्रूज टर्मिनल wayside amenities on beaches and national highways at the entry point of all the national and state highways wayside amenities म्हणजे वॉशरूम असतले टॉयलेट्स असतले चेंजिंग रूम असतले या वर्षाच्या भितर आम्ही ते पुराय करतले द सेम फॅसिलिटीज विल बी एट द बीच साइड हाजेर अवेलेबल असतले त्याच बरोबर टुरिझमाक हांवें त्या आधी म्हटला हे फावटीचो टुरिझम सेंट्रीक बजेट आसा सगळ्यो टुरिस्ट आमच्यो ज्यो सिटीज आसा त्याच्या खातीर वेगवेगळे थंयसर क्लीन नीट दवरपाक आमचो प्रयत्न करते क्रूज टर्मिनल एरो टुरिझम ओशनोरियम छत्रपती शिवाजी महाराज डिजिटल म्युझियम आणि पर्वरी टाउन स्क्वेअर ह्या टुरिझमाच्यो हायलायट्स ह्या फावटीच्या बजेटात असतले तुम्ही जर पळयले जाल्यार आमी टॅक्स हॉलिडे फॉर मिनिमम 3 स्टार हॉटेल अँड हॉस्पिटल दोज वर इन्वेस्टिंग इन इंटरलँड तालुका जे 6 तालुका हांवें डिक्लेअर केल्या त्या 6 तालुक्यांनी तांकां टॅक्स हॉलिडे मेळटली ताजी डिटेलान स्कीम आमी रोखडेच दितले कितें टॅक्स हॉलिडे तांकां कशा पद्दतीचो बेनिफीट दिता तो रिडेव्हलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट थ्रू NBCC द पब्लीक सेक्टर अंडरटेकिंग नवरत्ना पैकी एक आसा कंपनी तांकां आमी आमचे मेजर प्रोजेक्ट म्हणजे जुंता हाऊस पणजेंतली गॅरेज क्वार्टर्स वेगवेगळे आणि सर्किट हाऊस आणि प्रशासन स्तंभ त्याबद्दल तांच्या कडल्यानूय आमी विदाउट एनी इन्वेस्टिंग आमी प्रशासन स्तंभ पूर्णतः बांदून घेवपाचोय ठरला हेतून सरकाराचे कसलेच पयशे ह्या प्रोजेक्टांनी आसपाना एस्टाब्लिशमेंट ऑफ द गोवा मरीटायम बोर्ड ह्या फावटीच्या बजेटाचे कारण मरीन मास्टर प्लॅनिंग करप आयज पर्यंत आमच्या कडेन मरीन मास्टर प्लॅन नाशिल्ले ते करून स्टेटीक मरीन डेव्हलपमेंट आनी जावपा खातीर मरीन बोर्ड आणि मास्टर प्लॅन हो उपयोगी येतलो रिडेव्हलपमेंट ऑफ द जेटीज आणि इनलँड वॉटरवेज फॉर टुरिझम पर्पज हांव परत एकदा सांगता लोक वेगळ्या तरेन इंटरप्रेट करता इंटरलँड टुरिझम जर वाडटलें आसत जाल्यार हे जेटीज आणि इनलँड वॉटरवेज आमकां आनीक वाडोवच्यो पडटल्यो रो फेरीज मेड टू बी ऑपरेशनल परचेज ऑफ द एडिशनल 108 एम्ब्युलन्स फॉर द ह्यो आनीक एम्ब्युलन्सीस ट्रॉमा युनिट आम्ही सुरू करतले एडिशनल 108 एम्ब्युलन्सीस घेतले एस्टाब्लिशमेंट ऑफ द कॅन्सर डे केअर सेंटर एट द बोथ द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आणि दोनूय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां ही अपग्रेड करतले ताज्या खातीर सेपरेटली हेड करून इनिशियली 5-5 कोटीचे प्रोविजन केला इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि ह्युमन रिसोर्स म्हणजे तांकां डायरेक्ट घेवपा खातीरय बी आमी फायनान्सांतल्यान तांकां परमिशन दितले आमी GMC सॅटेलायट OPD काणकोणा कुडचड्या पेडण्या हांगासर सुरू जावची हाज्या खातीर आमचो प्रयत्न आसतलो आमी स्ट्रिक्टली एनफोर्समेंट इन फूड सेफ्टी लॉज आनी रेग्युलेशन्स हाजेर भर आसा 8 न्यू इन्सेंटीव स्कीम अंडर द लॉजिस्टीक आनी वेअरहाऊस पॉलिसी हाजेर आमी लॉन्च केल्या टॅक्स हॉलिडे फॉर द इंडस्ट्रीज एंड ऑर्गनायझेशन दोज वर इन्वेस्टिंग मोर दॅन 5,000 crores of rupees एट अ टायम इन द स्टेट हाज्या खातीर आमी टॅक्स हॉलिडे दिवपाचो केला तर डिटेलान ताची स्कीम ती लॉन्च करतले वर्किंग वुमन हॉस्टेल 4 IDCनी येता प्रमोशन ऑफ द सस्टेनेबल मायनिंग रेग्युलेशन ऑफ द मायनर मिनरल्स हे परमीट करता सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर द सायबर सिक्युरिटी क्लाउड कॉम्प्युटिंग एंड डेटा सायन्स आमी सेटअप करता एस्टाब्लिशमेंट ऑफ द ग्लोबल कॅपॅसिटी सेंटर एट वेर्ना एंड प्रिफरेबल पॉलिसी फॉर द गोवन IT कंपनीज एंड गव्हर्नमेंट IT प्रोजेक्ट IMA मार्गाक लायतले एम्पॅनलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रॅक्टर इन GWMC टू अवॉइड द डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट हे ओपन एरियेन करपी आमी बंद करतले
ट्री हेल्थ मॉनिटरिंग युजिंग बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. सुरवातीक आल्तीन आनी पणजे तांगेली खूब जुनी झाडां आसा. ओके, ताका आमी ऑक्सिजन बँक जी म्हणटा पळय ती शाबूत दवरपा खातीर ताजे ट्री हेल्थ मॉनिटरिंग जे आहा पळय सुरवात करता. प्रोटेक्टिंग द आयडेंटिटी ऑफ द गोवन आयलँड्स अँड प्रोमोटिंग द सस्टेनेबल टुरिझम हे करपाचें थारायलां. रिमुव्हिंग द प्रोविजन ऑफ provision of the exercising option of the small dealer under the VAT compensation scheme, thereby benefits given relief to the 2,500 small traders VAT जे भरताले त्यांच्या खातीर. Amnesty scheme for the waiver of the penalty for the registration and transfer of immovable property. म्हणजे ज्यांच्यो 20-20 वर्सां पयलीं हावसिंग सोसायटीनी फ्लॅट घेतलेले आसा आनी ज्या नांवार ते जावंक ना हाज्या खातीर तांकां वेवर दिवन एमनेस्टी स्कीम काडटली विथ द सिंगल विंडो. तांचे लँड टायटल्स आनी फ्लॅट टायटल्स हे सगळे ह्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान तांकां ट्रान्सफर करून आपल्या नांवार करपाक घेवपाक मेळटलें. रिइंट्रोडक्शन ऑफ द वन टायम सेटलमेंट स्कीम फॉर द क्लियरन्स ऑफ द वॅट लिगसी डिस्प्यूट हे करतले. रॅशनलायझेशन ऑफ द एक्सायज स्लॅब अँड सिंगल पॉयंट टॅक्सेशन ऑफ लिकर हे करपाचें आमी थारायलां. Providing the facilities to pay the infrastructure tax in 2 installment. ही facilities सगळ्यांक मेळटली. दुसरे अनाउन्समेंट जे आशिल्ले, दिस इज द मेजर अनाउन्समेंट. ताज्या भायर आमी रिक्रुटमेंट रुलांनी नवीन कोर्सीस आनी डिग्री आसा ते घालपाचें थारायलां. आय गॉट कर्मयोगी एप्लिकेशन गव्हर्मेंट स्टाफाक कंपल्सरी आसा. मॅटर्निटी लीव बोनस हे सगळे आमचे JHRTC स्टाफाक मेळटले. लॅपटॉप हे गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल आनी मिडल स्कूल हातूंतय दिवपाचें आमी थारयलां. मॅन्डेटरी आमी प्रायमरी स्कुलाक सुद्दां 4 लॅपटॉप दितले प्रत्येक क्लासा खातीर एक, जेणे करून प्रत्येक क्लासाक एक, म्हणजे एका स्कुलाक 4 लॅपटॉप प्रायमरीक सुद्दां दितले, जेणे करून आनी इवन दो द ट्रेनिंग फॉर द प्रायमरी टिचर्स तांच्याय बी निदान दे वेल बर्स विथ दॅट लॅपटॉप तांकां टायपिंग हे ते सगळे थंयच्या पासून तांकां एक आवड क्रिएट जावची म्हणून केल्लो. मॅन्डेटरी इंटर्नशीप फॉर द हायर एज्युकेशन courses, skill development, incubation and startup cell in a government colleges. Incubation and startup government colleges आमी सुरवात करता. New skilling course in across the various ITIs. Uniform color code for the government building for the various locations. दिवपाचें थारयलां. Pipe and automated irrigation system and strict action on the illegal bore well हे थारायल्लें आसा. Commissions of the Goa Tamnar project ह्या वर्साच्या भितर जातलो. न्यू स्कीम मुख्यमंत्री बस सहाय्य योजना आणि टॅक्सी सहाय्य योजना ही ह्या हितूंतल्यान सुरू केल्या. रिडेव्हलपमेंट ऑफ द बस स्टँड ऑन द PPP मोड हे थारायलां. न्यू बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द अलायड हेल्थ सायन्स कॉलेज अँड द चेस्ट अँड TB हॉस्पिटल, क्रिटिकल केअर हॉस्पिटल, इवन दो फॉर गोवा मेडिकल कॉलेजी खातीर नवीन बिल्डिंग आमी बांदता. लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट ह्या डिपार्टमेंटाक आमी नांव बदलून इट इज द डिपार्टमेंट ऑफ द ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट अशें केलें. इट इज द लेबर अँड डेव्हलपमेंट उरचो ना, इट इज द ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट. डेडिकेटेड पोर्टल फॉर द गोवन फॉर द वॅकन्सीज इन प्रायवेट सेक्टर. डायरेक्ट पोर्टलाचेर एप्लाय करून त्या कंपनीक ते वचूं शकतले. ओके. इन्क्रिजींग द रेम्युनरेशन ऑफ द पंचायत आनी ZP मेंबर्स तांचो वाडयला टप्प्या टप्प्यान फुडें आनीकूय वाडयता. कुणबी क्लोथ शूड बी यूज्ड फॉर द युनिफॉर्म इन आवर स्कूल, आमच्या स्कुलांनी वापरपाचो थारायला. कन्झर्वेशन अँड रिवायवल ऑफ द सॉल्ट पेन, रिस्टोरेशन अँड लिक्विडेशन ऑफ द मँग्रुव्स आणि गोवा स्टेट बायोडायव्हर्सिटी बोर्ड ओके हाज्या मार्फत हे करतले. ऑनलाईन डिलिव्हरी ऑफ द पंचायत सर्व्हिसेस अँड डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द ग्रँट इक्वली टू ऑल पंचायत आणि त्याचबरोबर लिंकिंग टू द रिफॉर्म अँड रेव्हेन्यू जनरेशन. ते जितके आम्ही सांगता तितके रिफॉर्म्स तेंच्यांनी करपाक जाय, त्याच बरोबर तेंच्यांनी आपलो रेव्हेन्यू कलेक्शन करपाक जाय, ताका लिंक करतले. कोण 50% कलेक्शन करता ताका 50%च ग्रँट मेळटली. तांच्यांनी पयलीं फाटल्या वर्साच्यो सगळ्यो 100% ग्रँट कलेक्ट केल्ली आसत जाल्यार 100% ग्रँट मेळटली. सेम फॉर्म्युला इज ऑल्सो विथ द अर्बन डेव्हलपमेंट. ओके. सेटिंग अप ऑफ द गोवा स्टेट अमृतकाल एग्रीकल्चर पॉलिसी आमी दिली, ताच्या खातीर आमी 10 कोटी तयार करपा खातीर तयार केला आनी ती इम्प्लिमेंट करपाक दवरला. अपेडचे सेंटर आमी गोंयांत सुरू करता, रिजनल सेंटर, जेणे करून ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन खुबश्या शेतकऱ्यांचे बेगीन सुरवात जातली. कॅशू बोर्ड आणि बांबू बोर्ड, गोवा कॅशू बोर्ड, गोवा बांबू बोर्ड करता. गोवा पोल्ट्री बोर्डूय आमी करता.
Goa Happiness Index to be formulated with the experts' inputs. Happiness Index काढतात आम्ही ठरायला. Atal Ashra to be revamped for providing the model housing by empanelmenting the contractors. घरा अर्धवट जी उरता ती पूर्ण जावची ताच्या खातीर हो आसा. भगवान बिरसा मुंडा लक्ष्य सिद्धी योजना व नीट आणि जेई खातीर प्रोग्राम आसा. Gender budget statement आम्ही इश्यू केला 17.4 allocation of the total budget placed before the assembly for the women. हे सांगता असताना खूप बरें दिसता. इट इज आमीच फक्त जेंडर बजेट जो आसा पळय देशात तो ताजो अभिमानी आहा. Increase in the remuneration of the Anganwadi workers. Multiple schemes for the support of the Divyang people organization of Popal Fest हे आम्हाला organize करतो. Core banking solution for the cooperative sector for the financial inclusion. वेगवेगळेकडे जो cooperative society बुडयता ते आता ह्यान फुडें बुडोवपाक मेळचे ना. They will come on the single platform of the cooperative society. त्याशिवाय तांकां cooperative department allow करचे ना लोन दिवपा खातीर सुद्धा. Okay, regularization of the unauthorized construction up to 1,000 square meter. Okay, in urban areas and 600 square meter in rural areas. ह्याचो अर्थ म्हणजे 200 जर फ्लोर वाईज सुद्धा असत तर ताका रेग्युलराइज करप आपल्या जागेर आसतलें. इन द सेम केस विथ द आता एक्ट आहे तो मॉडिफाय करतले. रेग्युलरायझेशन एक्टाक अमेंडमेंट करता. ओके, जेणेकरून आम्ही स्ट्रेंथन द of the TCP department by involving the multiple stakeholders. Planning आणि ह्याचे व्यवस्थित जावचे ह्या खातीर आम्ही स्ट्रेंथन करता. सेम कमिटी TCP ची असलेलीच कमिटी आम्ही आनीक स्ट्रेंथन करपाची ठरयलें. न्यू पोलीस स्टेशन एट चांदोर आणि बाकीचे न्यू QR कोड बेस्ड सिस्टम जी आम्ही केल्या ताजो खूप मोठ्या प्रमाणात हॅसल फ्री ट्रॅफिका खातीर फायदो जातलो. न्यू एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी आम्ही हाडटा. सिंगल विंडो क्लियरन्स फॉर द इव्हेंट एंड आर्टिस्ट ताच्या खातीर 2,500 चड लोक आसतले वेगवेगळे इव्हेंट करता तांकां इवन दो टिकेट्स तांकां GST परत दिवपाचे ती आमी थारायला. एस्टाब्लिशमेंट ऑफ द गोवा स्टेट ऑडियो विजुअल आर्काइव्स आमी एस्टाब्लिश करता. न्यू रवींद्र भवन एट 70 पेडणे आनी सांगे स्ट्रिक्टली इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द टायम बाउंड डिलिव्हरी फॉर द पब्लिक एक्ट टू द ऑनलाईन मोडाचेर करपाचें थारायला. होलोग्राम फॉर द एक्साइज लिकर बॉटल फॉर द प्लगिंग ऑफ द रेव्हेन्यू रिसिप्ट हे आमी करपाचें थारायला. प्रोमोटिंग द apprentice in journalism, नवीन जर्नलिस्ट तयार जावपाक जाय ती प्रोवाइड करपाचें आनी प्रोवाइडिंग फुल पेन्शन फॉर द फॅमिली ऑफ द एक्सपायर्ड जर्नलिस्ट हे करपाचें थारायलें. अ मेजर प्रोग्राम इन द फेस्टिवल कॅलेंडर ऑलरेडी रेडी रेफरन्स फॉर द टुरिस्ट एंड पब्लीक हेजो आमी ऑलरेडी कॅलेंडर जो आहा पळय हो डिक्लेअर केल्लो आसा. तितून आनी एड जावंक शकता. प्रिपेरेशन ऑफ द स्टेट अटलास ऑफ गोवा डेडिकेटेड गॅलरी टू डिस्प्ले ऑफ द श्री मारियो मिरांडा हाज्या खातीर लेट मारियो मिरांडा. शिफ्टिंग ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस टू द IDC प्लॉट हे ह्या बजेटाचे हायलायट आशिल्लें. हांव ह्याच्या बजेटाक तुमी सगळ्यांनी बरी पब्लिसिटी दिवची तुमच्या लागीं मागता. एक दोन प्रश्न आसा. एक म्हणजे बजेट इम्प्लिमेंट करपाक मेजर सोर्स ऑफ रेव्हेन्यू गव्हर्नमेंटाचे खंयचे आसले एक, आनी दुसरें म्हणजे 1 पॉयंट टॅक्सेशन लिकराक आसा ते एक्झॅक्टली कितें. आमचे पयलो विशय जो आसा पळय न्ही आमचे रेव्हेन्यू रिसिप्ट ऑलरेडी तितक्यो दाखयल्ल्यो आसा. ओके, ताज्या भायर आमचे म्हणजे रेव्हेन्यू रिसिप्ट प्लस ग्रँट्स फ्रॉम द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. इट इज ओन स्टेट ओन टॅक्स आणि नॉन रेव्हेन्यू टॅक्स हे जे आसा पळय तिको रेव्हेन्यू जवळपास सरप्लस बजेट आसा. त्या खातीर आमकां आनी कांयच प्रॉब्लेम येवंक शकना. इवन दो वी हॅविंग म्हणजे अजून लागले आसत जाल्यार आमची क्रेडीट लिमीट जी आसा पळय इट इज अ मेजर म्हणजे ह्या वर्साक आसलेली क्रेडीट लिमीट आमी युटिलायज करूंक ना. which is more than 4,500 which we have utilized only the 1,500. त्याच्या खातीर पूर्णतः रेव्हेन्यू सरप्लस डेट फिस्कल डेफिसिट जो दाखयला पळय न्ही इट इज एज पर नॉर्म्स. सो दुसरे म्हणजे 1 पॉइंट टॅक्सेशन फॉर लिकर. वन टॅक्स हो त्यांचीच डिमांड आशिल्ली. लिकर इंडस्ट्री कडल्यान ही डिमांड आयल्या. एकाच जाग्याचेर म्हणजे आमी एक तर होलसेला कडल्यान ते म्हणटात तेन्नाच कलेक्ट करप बाकीचे मागीर ते करतले सो दॅट तो तांकां इज जातलो त्या खातीर ते करतात. सर मायनिंग स्टार्ट जातली म्हटलं या वर्सा पण तुम्ही प्रोजेक्शन प्लॅन दाखयला ऑफकोर्स मायनिंगचे प्रोजेक्शन आमी दाखयले अप्रॉक्सिमेटली 400 to 500 crores rupees of revenue received दाखयले. लास्ट इयर 600 दाखयले आमी. म्हाका आतां फिगर याद ना पण लास्ट इयर जो आमी रेव्हेन्यू रिसीव्ड दाखयलो तिचो मोर दॅन 50% रेव्हेन्यू वी हॅव रिसीव्ड.
थर्ड डिस्ट्रिक्ट म्हटलं तालुके खंयचे असतले थर्ड डिस्ट्रिक्टाचो अजून तेजी चर्चा जावप सुरू आसा जोपर्यंत डिस्कशन जावना सगळ्यांकडे कॅबिनेटान हेतून डिस्कशन जातले मागीर डिक्लेअर करता CM sir, तुवें स्पीचीन म्हळें की फर्स्ट टाइम you have received from the center 1,500 crore for capital expenditure. Could you give us a breakup of where this money has gone? फॉर कॅपिटल प्रोजेक्ट Yeah, for डिफरंट capital प्रोजेक्ट projects, 3-4 projects that you could name. I of course एक्चुअली हो प्रोजेक्ट जे आहा पळय न्ही हे तुका सांगपा खातीर 1,500 crores हे प्रोजेक्ट बेस येवंक नाशिल्ले हे प्रोजेक्ट आमकां ज्या कॅपिटल प्रोजेक्टाक यूज करपाक जाय पळय तेका यूज करपाक मेळटाले म्हणून आमी जाय त्या प्रोजेक्टाक म्हणजे रिइन्स्टेटमेंट रोड आसतलो किंवा एखादो आमचो WRD चे प्रोजेक्ट आसतलो Yeah, so in terms of percentage, how much of It- total capital expenditure of the last year does this amount to? The central, Total capital expenditure is roughly around 5,000 crores. हिंदी एक्चुअली जी आसा कमिटी त्यांची एक्झिस्टिंग तिका स्ट्रेंथन करतले सो दॅट इट इज ऑफकोर्स म्हणजे आम्ही जे म्हटला तितून त्या स्टेरिंग कमिटी आसा तिका स्ट्रेंथन केल्ल्या कारणान एकंदर एखाद्या तालुक्याक म्हणजे थंयसले वॉटर सप्लाय थंयसले रोड कॅपॅसिटी बाकीचे सगळे करून मेजर प्रोजेक्टाक परमिशन दिवप काय ना ही स्टेरिंग कमिटी ठरयतली एकंदर थंयसरलो आशिल्लो बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे पावर आसतली इलेक्ट्रिसिटी आसतली सिवरेज आसतली आमकां खंयसरूय जर व्हडलो प्रोजेक्ट येयलो आनी जर तो सिवरेज थंयसर फेसिलिटीज ना उदकाची फेसिलिटीज ना जाल्यार आतां पयलीं आमी लोकांचे व्हडले बोवाळ जाता त्याच्या खातीर हो जो हे केला त्याच स्टेरिंग कमिटीक आमी आनीक स्ट्रेंथन केल्ली आसा बीच नरिशमेंट बीच नरिशमेंट आमच्याकडे एक फॉरेन कंपनी कडेन आमचो टायप आसा बीच सॉयल म्हणजे बीच इरोजन जे खूब मोठ्या प्रमाणात जाता ते स्टेबलायज करपा खातीर आमी तेचे कडेन टायप केला ट्रायल बेसिसचेर म्हणून आमी 3 बीचीस घेतले म्हणजे वॉटर लेवल जे फुडें 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 येत आसा ते स्टॉप जावपाक जाय खंय तरी त्या खातीर बीच नरिशमेंट करता खूब कडेन या इट इज अ डेनमार्क खूब कडेन अशा पद्धतीचे प्रोजेक्ट जे आसा इन फॉरेन कंट्रीनी करीत आसा सो दॅट वी वॉन्ट टू प्रॅक्टीस दॅट इन द स्टेट ऑफ गोवा खंयचे बीचीस आता म्हाका तरी याद आमी खंयचे घेतले एक शॉर्ट हिंदी आज का बजट मैंने जैसे एक्सप्लेन किया उसमें बजट साइज इज 28,163 there is a revenue expenditure is 20,299 कैपिटल